टाइम्स ऑफ इंडियाचे हेडलाईन घेऊन हांव सुरवात करूंक सोदतां की मुख्यमंत्र्याक म्हळ्यार धाड आसा असलो स्टेटमेंट करपाक आफ्टर committing a premeditated murder of democracy. What we have seen, the fiasco of the municipal polls, is actually a premeditated murder of democracy. And the director, the main accused, is the chief minister. And he has the temerity to say that to establish democracy he is going to Supreme Court. He actually murdered democracy in the Zilla polls and now was wanting to murder it in the municipal elections. And the court stopped him. आता रिझर्वेशनाचो फियास्को जाला म्हणून पब्लिक आणि ओपोजिशन उलोवपाचें सोडूच आज मोबिन गुदिनान स्टेटमेंट काढला की दोज हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फियास्को मस्ट बी टेकन टू टास्क म्हणून. Now he happens to be a minister in the present government. I don't know whether the chief minister doesn't read these news. Inconvenient news is not read. अशें बी कितें आसा काय म्हणून ताजो आनी एक आमदार आहा ताणें फुडें एलिगेशनां केल्लीं आहा ताजेच मंत्र्याचे अगेन्स्ट. सो अशें सगळें आसतना म्हाका दिसता की रोल स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो चड महत्वाचो आहा आनी ऑल द फिंगर ऑफ द नीडल ऑफ सस्पिशन पॉइंट्स टुवर्ड्स द स्टेट इलेक्शन कमिशन. हांवें स्टेट इलेक्शन कमिशनराक सॅक करचो म्हणून मागिल्लें. आतां आय वूड लायक टू एलॅबोरेट ऑन दीस. फर्स्ट थिंग इज गोंयाक आज स्टेट इलेक्शन कमिशनूच ना तशें पळोवंक गेलें जाल्यार. आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनर ना. आर.के. श्रीवास्तव जेन्ना रिजायन जालो वो रिटायर्ड जालो कितले 4 महिने पयलीं तेन्नाच्यान द स्टेट इलेक्शन कमिशनर पोस्ट इज बीइंग हेल्ड बाय दिस चोकाराम गर्ग हू इज द लॉ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. नाउ ही इज अ ब्युरोक्रेट वर्किंग अंडर द सेम गव्हर्मेंट विच इज कमिटिंग अ प्रीमेडिटेटेड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. सो लोकशाहीची हत्या करपाक आपलोच मनीस अंपायर म्हणून केला आनी मॅच जिखूंक सोदता प्रमोद सावंत. आनी हें जायना तेन्ना म्हणटा आपल्याक लोकशाही इस्टॅब्लिश करपाक दिल्ली वचूंक जाय. सो बेसिकली दीस स्टेट इलेक्शन कमिशनर हू इज अ ब्युरोक्रेट वर्किंग अंडर द गव्हर्मेंट हू इज द लॉ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ही हॅज कॉम्प्रोमाइज्ड द न्यूट्रॅलिटी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन एंड एबडिकेटेड हिज ड्युटी and thus allowed the electoral process to be remote controlled by ruling politicians. Ata legal language उलोवंक गेलें जाल्यार this is gross constitutional impropriety and a serious violation by government and the bureaucracy to trample on the constitutional provisions. म्हाका दिसता अशें जेन्ना घटनेची हत्या जाता तेन्ना एपेलेट बॉडी कोण तरी आसपाक जाय. कोर्टान वचून हें सांगचें पडटलें वो कोर्टान हें कॉग्निझन्स घेवंक जाय सगळ्या कोर्टांनी. कोर्ट न्ही जाल्यार आमकां चान्स मेळूंक जाय. एज द हेड ऑफ द स्टेट द एक्च्युअल हेड ऑफ द स्टेट इज द गव्हर्नर. गोंयची आज बिकट परिस्थिती अशी जाल्या की हो सावंतवाडीचो सरकाराक गव्हर्नर कसो सेकंड हँड ना. गव्हर्नर हा महाराष्ट्राचो गव्हर्नर होल्डिंग एडिशनल चार्ज. गोंयचे इतिहासान केन्नाच अशें जावंक ना की इतलो वेळ एडिशनल चार्ज घेवन एक गव्हर्नर महाराष्ट्राचो आमकां आसचो. आतां स्टेट इलेक्शन कमिशन जे स्टेट इलेक्शन कमिशनर जो एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट वो जर फितूर जाता वो जर भागी जाता सरकाराच्या आनीक इलेक्टोरल प्रोसेस काबार करूंक सोदता जाल्यार आमच्या असल्या आमदारांक आनी राजकीय फुडाऱ्यांक वो राजकीय पक्षांक नेक्स्ट एपेलेट बॉडी इज द गव्हर्नर. आतां गव्हर्नरा बरोबर वचपाक गव्हर्नर हांगा मेळना तुका कित्याक तो मुंबय आहा. सो म्हाका दिसता हें पसून प्लॅन केल्लें आहा. पयलो म्हजो एक डिमांड आहा and I'm giving a deadline to the government, the home minister of the country,
that they have to appoint a full-fledged governor. We are a full-fledged state. We are not a union territory. Nor are we something that is going to be merged into Maharashtra. महाराष्ट्राचो गव्हर्नर दवरप म्हळ्यार कितें? आनी अशी जेन्ना हत्या जाता तेन्ना कोणा म्हळ्यार वचपाचें? हो सगळो जो फार्स आहा इलेक्टोरल प्रोसेसाचो हाका म्हाका दिसता independence of the constitutional body, the State Election Commission, has been compromised. हांवें पयलीं खूब वर्सां पयलीं एक प्रायवेट मेंबर बिल मूव केल्लें की डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन हें स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिवचें न्ही. हें डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत म्हळ्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशना कडच्यान काडून हें स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिवचें म्हणून. कित्याक स्टेट इलेक्शन कमिशन इज अ न्यूट्रल बॉडी. आतां हांगा न्यूट्रलिटीच केली. जो लॉ सेक्रेटरी ताकतिकेन फॉर द न्यू इयर जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द न्यू इयर इन हेस्ट एप्रूव्ड द मेरुआना कल्टिवेशन फायल. सो तुका कळटा कितलो आहा तो. ज्याका इतली उमेद आहा म्हळ्यार गव्हर्नमेंटूच म्हणटा आमी आमकां हें नाशिल्लें इतलो इच्छा नाशिल्ली म्हणून गांजा रोवपाची. हाणें फास्ट वचून एप्रुवल पसून दिलें. म्हळ्यार हो गांजा पार्टीचो खरो सारको रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो. आनी असो स्टेट इलेक्शन कमिशनर आसप आनी म्हजें तें प्रायवेट मेंबर बील जर पास पसून जाल्लें जाल्यार ताका अर्थ आसपाचें न्ही. स्टील इट वूड बी अ फार्स ओन्ली. आता एक नवी वस्त जाल्ली आहा. नवी वस्त म्हळ्यार अशी की आज पेडण्या एक भुरगो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई राजकुमार शेटये हाणें आज पेस्टिसायड खावन आत्महत्या केली. ताणें पुलिसे फुडें डायिंग डिक्लरेशन दिलें की आपल्याचेर प्रेशर आशिल्लो, आपल्याक ट्रान्सफर केलो. हाजे आवय बापूय एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट भारती सावळ म्हणून जिल्हा परिषद इलेक्शनात ताजे खातीर ताज्या आवय बापायनी काम केलें. ताजो सूड घेवपाक थंयचो स्थानीक आमदार आनी मंत्र्यान हाका ट्रान्सफर केलो आनी ताची सतवणूक केली. ताजो हॅरेसमेंट केलो आनी ताजे खातीर ताणें जीव दिलो. म्हणजे हांव आतां उलयता तें पळय लोकशायेची हत्या जाताच. हांगा एक्च्युअल मनशांची हत्या जावंक लागली. मिनिस्टर्स आर पुशिंग पीपल टू सुइसाइड. आनी कोणा म्हण वचप आतां? whom are we supposed to complain to? There is no governor. And nobody sees it because the show must go on. This minister believes that the show must go on. In the bargain, people are dying. ताजो तो शो चालूच दवरला ताणें. आज अशें जाल्लें आहा की एक स्थानीक भुरगो हॅरेसमेंटा खातीर जीव दिता. डायिंग डिक्लरेशन आहा पुलिसे कडेन. हे मंत्र्याक काडूंक जाय इमिजिएटली हे गव्हर्नमेंटान. पूण कोण काडचो ना. कित्याक हो सरकार असो जाल्लो आहा की हो सरकार इज ऑन बॉरोड टायम. म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन आहा की इवन दिल्लीक कळ्ळां की हांच्यान हो सरकार चलूंक जायना म्हणून. आनी डायरेक्शन आयिल्लें आहा की बेगीन बेगीन म्युनिसिपालिटी करा आनी डिजॉल्व करा. आनी सप्टेंबरान इलेक्शनाक येयात. हें एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन आहा. आनी सुदीन ढवळीकार हें रिपीट करीत आहा. तो डेट दिता. म्हाका डेट दिवपाची इतली इन्फॉर्मेशन ना. पुणून डिझोल्युशन करात कित्याक दीस पीपल कॅनॉट हँडल पॉवर. दे आर पुशिंग पीपल टू द ब्रिंक ऑफ सुइसाइड, ऑफ टेकिंग देयर लायफ्स. अशें जाल्लें आहा. आनी असो पक्ष ह्या स्थितीन विथ द मॅन्युफॅक्चर्ड मेजॉरिटी हो पक्ष परतो येवंकूच शकना हें दिल्लीक पसून समजलां अशें म्हाका कळटा. आतां ह्या इश्यूचेर
जेन्ना कोर्टान ही केस गेल्ली आहा, जेन्ना गोंयभर आवाज चल्ला की सरकार आणि भ्रष्टाचारी जनता पार्टी चिटींग करून इलेक्शनां रीग करून सोदताले आणि तांकां कोर्टान धरले. आणि तेच आता उलटे उलयतात की लोकशाही इस्टॅब्लिश करपा खातीर आमी सुप्रीम कोर्टान वतात. आणि म्हादय साल्वार करपाक इतली ताकतीक केन्ना केली ना. हे न्हिदले म्हादय डायवर्ट जाय म्हणसर. हांचें जे चिटींग आहा तें एक्सपोज जालां म्हणून बेगीन धांवले. आता एवरीबडी हॅज अ रायट टू गो इन अपील. आय एम नॉट टेकिंग एनी ऑब्जेक्शन टू दॅट. But I am only saying that the speed with which the government has approached the Supreme Court, in spite of scathing tirade against him in the judgment, which is pinpointing to constitutional violations, not only for women, but also for OBC and also for ST. हांव सदांच म्हणटा की शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीक मडगांवान 3 सीट मेळूंक जाय आशिल्ली. आमी गेले खेपे 4 सीट दिले, पूण तांकां रिजर्वड आशिल्ले 2. आज ST कम्युनिटीक 12% रिजर्वेशन आहा. 12% रिजर्वेशन म्हळ्यार कितें? 12% ऑफ 25 इज वॉट? 12% ऑफ 25 इज 3. हें सादें गणीत तांकां कशें कळटालें म्हाका कळना. हांकां मायनीच्यो ट्रिपी आनी कोळशाच्यो ट्रिपीच मेजून कळटालें म्हणून. अरे 12% ऑफ 25 इज 3 आणि 2च रिजर्व केल्ले सीट. सेम इज विथ ओबीसी. आता नवे रिजर्वेशन जे जाता तातूंत ओबीसीक 1 सीट एक्स्ट्रा दिवचो पडटलो, STक 1 सीट एक्स्ट्रा दिवचो पडटलो, बायलांक 1 सीट एक्स्ट्रा दिवचो पडटलो. म्हळ्यार जे समाजाचे दुर्बळ घटक ज्यांचे खातीर घटना रिजर्वेशन करून दिता तांकांच कॅट करपाक वचून फुडें सरिल्लो आनी मागीर म्हणटा आपलो बारीक मनशाचो सरकार. हो बारीक मनशाकूच घात करपाक आयिल्लो. म्हणटकर ह्या अशे सरकाराक रेग्युलरली एक्सपोज करूंक जाय. आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणटा तें जे स्टेट इलेक्शन कमिशनर म्हणटा पोस्ट आहा, जर तांकां लज आहा जाल्यार हो प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं नवो तांणी प्रॉपर स्टेट इलेक्शन कमिशनर अपॉयंट करचो. ना जाल्यार द न्यूट्रॅलिटी ऑफ द SEC is clearly compromised and the electoral process will become a farce. म्हजो असलो मनीस जे हांव आज हें उलयतां तो स्टेट इलेक्शन कमिशन आमचे जिखल्यार पसून हाडले म्हणून ऑर्डर दिवपाक कमी ना. जे ताकतिकेन तांणी गांजा पास केलो ताजेर कळटा की हो आतां रिटायरमेंट करून गोंयान रिटायरमेंट होम घालपाक आयला आनी ताजी मॅन्डेट क्लियर आहा. म्हणटकच असल्या लोकांनी जर इलेक्शन हेड केलें और ओवरसी केलें जाल्यार हो इलेक्टोरल प्रोसेस विल बी अ फार्स. इट विल बी मॅच फिक्सिंग. इतलेंच म्हाका सांगूंक जाय. थँक्यू. क्वेश्चन बिहा See, when Supreme Court has been approached by the government, the minimum decency that the government should have had is to put its house in order. You cannot hastily approach a court and tell them that we have cheated, but because the process is so-called started, which actually it had not started, so therefore let it go. So, who is going to have any faith in the judiciary or even in the process if this is what it is, that we do an illegality and then we say ना आता ती स्टार्ट जाली म्हणून मातशें करून दी आमकां आनी ताजे खातीर अपील सुप्रीम कोर्टान करता. कोड ऑफ कंडक्ट कित्याक विड्रॉ केलो? प्रश्न आहा. सरकाराक जर इतलें कॉन्फिडन्स आहा की डेमोक्रेसी इस्टॅब्लिश करपाक सुप्रीम कोर्टान वचूंक जाय, पणजे ती जायना म्हणून, दिल्लीच वचून डेमोक्रेसी इस्टॅब्लिश जाता म्हणून, जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट विड्रॉ कित्याक केलो रे त्या SEC? आजो यू ऑल हॅव एडमिटेड आनी दीस इज जस्ट एन आय वॉश आनी आमकां एक खर्च घालपाक.
चल बसा म्हणते आदवोगाद काढा आणि इले पैसे म्हणा या avenues in the Supreme Court will have to point it out. The case is coming up tomorrow. Full demand, 100% demand. हांव जाणा RSS एक कोण रिटायरमेंट आशिल्लो विकेट पडपाचो आहा तसल्याकूच धाडटले ते पूण आज कोणूय धाडूं पूण इंडिपेंडंट धाड मरे महाराष्ट्राचो कसो सावंतवाडी सरकार महाराष्ट्राचो गव्हर्नर चल्ला कितें रे I am not saying I am going to point out, the matter is sub judice. But I am saying that everybody concerned with this case, including the judiciary, including the media, including legislators who legislate to make laws, should be aware that the impartiality of the SEC has been compromised. Because a bureaucrat working under the same government which wanted to rig the polls is holding that position of SEC. And that is a constitutional violation.